दीस ब्रेस्तार डिसेंबराची 19 तारीख 2024. पहिले वाचप न्याय कर्त पुस्तकांतले वाचप अध्याय 13 वळ 2-7 24-25 ए पर्यंत. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतालो. ताची बायल वांचडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं खरीच वांचडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं वायन जावं सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वारोक लावंक नजो, कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मातानूच देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलीतांक फिलिस्तियांच्या हातांतले निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंय तावन आयलो म्हणून हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका सांगलें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं वायन जावं सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तो चेरको जल्माथावन मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसव म्हणून नांव दिलें. चेरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एस्टावोला मदें आशिल्ल्या महानेदानान सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 71 3-4 ए 5-6 ए बी 16-17. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खोडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. देवा म्हज्या, नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं सर्वेस्परा. तूं धन्य, म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर थावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तिगून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तूंच म्हजो सलयनार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडार आसूं देवा. सर्वेस्पराची महत् कार्यां हांव वर्णितलों. तो एकलोच नितीवंत म्हूण परगडतलो. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी आसर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 5-25 पर्यंत. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार, अभियाच्या काळार वर्गाचो जाकरी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. तीं दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसलीं. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां तीं आक्षेपाविणे पाळटलीं. पूण तांकां भुरगीं नातलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांचडी आसली. त्या शिवाय तीं दोगांय उतरप्रायेक पावलीं. एक दीस जाकरी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो.
याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सर धूम पेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलो. तो धूंप पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक धूप धुपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जाकरी घाबरलो आनी व्हड आकंतान भरलो. पूण दुतान ताका सांगलें, जाकरी, भिये नाका. देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीण एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआंव म्हणून नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवसो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या सबारांक तो सर्वेस्परा ताच्या देवा थंय परतीतलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसोन तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वतलो. बापय भुरग्याची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतीतलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. जाकरी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हणून हांव पात येवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उत्तर प्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सदरे हुजीर सेवा करतां तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारे जावची ही म्हजी उतरां तुवें सातमानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलोय, उलोवंकूच सकसो न्हय. हेवशिल्ल्यान लोक जाकराची वाट पळोवन आसलो आनी देवळांत तो कितलो वेळ रावंक कारण कितें जावयेत म्हूण चिंतून अजाप जालो. तितल्यार जाकरी भायर आयलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळांत ताणें एक दृश्टाव देखला म्हणून तें समजलें. तवळ थावन तो मोनो उरलो आसता ताचे लागीं हात भाशेन उलयताले. आपल्या मनियारपणाचो दीस भरती जातच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीण एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हें म्हजें थंय केलें. मनशा मदलें म्हजें नालिसायपण काडूंक आतां पुणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक सुरायेन जियेली. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मालाकी प्रवाद येथावन जेजू येता पर्यंत 400 वर्सां म्हणसर इस्रायेलकारांक देवाचो ताळो आयकूंक मेळोंक नातलो. औचित्य जावन याजक जावन आशिल्ल्या जाकारीक धूम पेटोवच्या वेळार देवदूत दिश्टीक पडटा आनी अजापी रुपी ताका एक पूत जल्मतलो म्हूण कळयता. तो दूत कसो सडवणदाराच्या मुखल्यान वतलो म्हूण कळयता. अशें पूर्ण जाता प्रवाद. पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो. मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वळ 1. जाकरी आनी एलिझाबेथे विशीं व्हड एक साक्ष आमी पळयता. तीं दोगांय देवा मुखार नितिवंतां आसलीं. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां तीं आक्षेपविणे पाळटलीं. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 6. नितिवंतपण आनी प्रामाणीकपण पळोवंक मेळनातल्या काळार सयत हें उत्तर प्रायेचें जोडें व्हड एक वजें तरी आक्षेपाविणे सर्व उपादेश आनी नियमां पाळटलीं. हे कुरपेवंत जोडें सर्व भावार्थ्यांक आदर्श. नितीन जियेता तो नितिवंत. जुआंव बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 7. क्रिस्ताचो उजवाड जियोंक, देवा मुखार नितिवंत जावंक
नितीवंतपणाची जिणी गरज. जाकारी आनी एलिझाबेथीक दूख आसलें, तांकां भुरगीं नातिल्लीं, जाल्यारय ती नितीवंतपणी जियेतालीं. देव ताच्या मोगाच्या मनशांची परिक्षा करता, पूण ताची कृपा सदांच तांचे संगता आसा. भाग्यवंतपणाचो कुरो जोडूंक कुर्साचे वाटेन चमकाचे. देव आमचे संगता आसा.